सगळ्यांक नमस्कार आणि येवकार माय गोवा नेटवर्कान। सध्या आमी पणजे हेडक्वार्टरा कडेन आहा आणि फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता की हो रस्तो आहा तो परतो खणलेलो आहा। म्हाका दिसता 2 वर्सां जाली स्मार्ट सिटी करता, बट 12 दीस कशे उरले आयच्यान जी डेडलायन दिल्ली 31 मे डेडलायन दिल्ली सध्या तेंच्यांनी, त्या म्हाका दिसता आयच्यान 12 दीस कशे उरल्या। तशीच पणजेन खूबशी कामां पेंडिंग आहा। आमी काल स्मार्ट सिटीच्या ऑफिसान गेले, तेंच्या जो संजीत रोड्रिगीस आहा तेंचे कडेन मेळपाक आमी ट्राय केलो, बट तो मेळ्ळो ना आमकां। फक्त आमकां एक पर्संटेज जाय आसली की कितले काम उरलां आनी कितले काम पेंडिंग सध्या काम जाला पळय ते, बट काय कारणाक लागून आमकां दिसता म्हाका ती मिडियांक ती तेंच्यांनी रिपोर्ट दिवंक ना। तशेंच म्हाका दिसता रायबंदरा सुद्दां तेंच्यांनी जे काम चालू आहा तेवूय पेंडिंग उरलेले आहा। सो एक प्रश्न असो उरता की 12 दिसांनी हे जे काम आहा ते कंप्लीट जातले काय फुडें डिले जातले पळय ते। फक्त पुलीस हेडक्वार्टर्सच न्हय तर आनी असे जायते वाठारांतले खणिल्ले रस्ते आसात ज्या जाग्यार काम अजून पुराय जावंक ना। जी 31 मेची मुजत आसा ती सोंपपाक जेमतेम 12 दीस उरल्यात। अशें आसतना काम पुराय जावन रस्ते दुरुस्ती जावपाक जाय थंय नव्यान रस्ते खणप चालू आसा। कांय जाग्यार पुरयल्ले रस्ते परतून खणल्यात। पावस सामको उमऱ्यार पाविल्लो आसा। अशा परिस्थितीत आमकां पावसा उपरांत रेनबो दिसतलो का पणजेची चिखलाची दलदल जातली काय हो प्रश्न उप्रासता।